नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। लोकसभेच्या वेचणुकेक 17 उमेदवारांचे अर्ज, उत्तरेत त्रिपक्षीय, दक्षिणेत 5 जणांमध्ये पेटपाची चिन्ह, अपक्ष फुटीर थारायतले फुडार, उमेदवारांची वळेरी 29 तारखेर। चर्चिला काँग्रेसीची दारा बंद, सार्दीन वालांका काँग्रेसीकूच वावुरतली, प्रभारी चेल्ला कुमाराचो दावो, शांताराम म्हणटा पर्रीकारान मायनिंगाचेर मागची माफी, विलीचो काँग्रेसीक तेंको। गोयची मायनिंग केस ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक, मायनिंगाचेर कॅपिंग टप्प्याटप्प्यान चालीक लावचे, जाळवणदारांचो कोर्टा मुखार प्लान, मायनिंगाक बावटो मेळपाची आस्त। प्रशासकीय लवादाच्या आदल्या अध्यक्षान दिल्ल्या कांय आदेशाची निकाल पत्रांच नात, निकाल दिनासतना निवृत्त, हायकोर्टान घेतली स्वेच्छा दखल, सरकाराक काढले नोटीशी। आणि इंटरमिडिया क्रिकेटीत प्रुडंटान गोवा दुताक मारले 10 रनांनी, लक्षराज शेटे मॅन ऑफ द मॅच, पयले दिसा हेराल्ड आणि पुढारी जिखले मॅची। खबरो विस्तारान। लोकसभेक सध्या 17 उमेदवार रावल्यात। बुधवारा उमेदवारी भरपाचे निमाणे दिसा आपाचे दोगूय उमेदवार, तृणमुलाचो चर्चिल, अपक्ष शालोम धरून बाकीच्यांनी अर्ज भरले। चित्र पळयल्यार राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवाराचो फुडार अपक्षांनी फुटीर उमेदवार थारायतले। दक्षिण आणि उत्तरेत दोन्ही कडेन तेच चित्र दिसता। उत्तरेत त्रिपक्षीय जाल्यार दक्षिणेत 5 जणांमध्ये पेटपाची परिस्थिती दिसता। छानने उपरांत 29 तारखेर उमेदवारांची वळेरी वेचणूक आयोग जाहीर करतलो। लोकसभा वेचणुकेत आता मेरेन गोंयचे मुखेल पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार मेळून वट्ट 17 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात। उत्तरेत 7 जाल्यार दक्षिणेत 10 जाण रावल्यात। उत्तर गोंयांत भाजपाचो उमेदवार आणि 3 फावट खासदार आशिल्लो श्रीपाद नायक, ताचे आड काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री आणि खासदार रवी नायक आसा। ते भायर आपाचो दोतोर दत्ताराम देसाय, CPIचो सुहास नायक, GDFचो दयानंद नार्वेकार, मराठीचो मुद्दो घेवन रणजीत राणे अपक्ष आणि मित्तू मुजावर अपक्ष म्हूण रावला। दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेत खासदार म्हूण वचपाक भाजपाचो उमेदवार नरेंद्र सावयकार रावला। ताका काँग्रेसीचो आमदार आणि उमेदवार अलेक्स रेजिनाल्डान आव्हान दिलां। आपाची स्वाती केरकारय बरीच नेट लायता। ते भायर CPIचो राजू मंगेशकार आणि धुवेक तिकेट दिवंक ना म्हूण काँग्रेस सोडिल्लो चर्चिल तृणमूल काँग्रेसीच्या तिकेटीर, जाल्यार गोविंद गावडे अपक्ष म्हूण रावला। बुधवारा गोवा सुराज पार्टी वतीन सावियो रॉड्रिगीस, अपक्ष बाळकृष्ण साळगांवकार, गोंयकारांचे ओत्रेक आसराचो ॲडव्होकेट जवाहर डायस आणि काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनाचो पूत शॉलोम सार्दिनान अपक्ष उमेदवार म्हूण अर्ज भरलो। काँग्रेसीचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो पूत वेचणुकेक देंवला, पूण सार्दिन मात काँग्रेसीचो प्रचार करतलो असो दावो चेल्ला कुमारान केला। हाचेर सार्दिनाचो पूत कितें म्हणटा तें पळयात। सार्दीन कोणाक सपोर्ट करतलो? पळय, सार्दीन कोणाक सपोर्ट करतलो तें हांव तुका आतां मागीर सांगूं जाय। हांवें तुका सदांच सांगलां, सार्दिनान आमकां शिकयला स्वत आहा तें उलय, आनी सार्दिनान आमकां शिकयला सदां स्वत आहा तेज मुखारचो। हांव म्हाका दिसता हांव स्वताचेर झगडटा, आनी कोणाक कितें दिसता ताका सोडी। तेजो फादर तुमकां सपोर्ट करता दिसता? 2 दीस अर्जाची छाननी जाल्ल्या उपरांत 29 मार्चाक वेचणूक आयोग उमेदवारांची निमणी वळेरी जाहीर करतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। चर्चिला सारकेल्या फुडाऱ्यांक काँग्रेसीची दारां कायमची बंद। सार्दीन आनी वालांका काँग्रेसीकूच वावुरतली म्हूण काँग्रेसीचो गोंय निरीक्षक चेल्ला कुमारान मिडियाक उलोवन दाखयलां। दोतोर विली आतां काँग्रेसीक तेंको दिता। आपणे तृणमूल फाटले वेचणुकेतूच सोडली म्हूण विली पणजे काँग्रेस भवनात जाहीर करून मेकळो जालो। मायनिंग बंद केल्लो म्हूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयकारांची माफी मागची म्हूण खासदार शांताराम नायक मागतात। खासा दर्जाची संविधानात तरतूदूच ना अशेंय शांताराम म्हणटा। दोतोर विली म्हणटा ताणें तृणमूल काँग्रेस केन्ना सोडली, आता तो काँग्रेसीक तेंको दिता। Here to support the party
I am here to support secular forces. Why? To strengthen secular forces. खासदार फ्रांसीस सार्दीन आणि युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष वालंका काँग्रेसीकूच तेको दितले म्हूण काँग्रेस निरीक्षक चेल्ला कुमार सांगता. I am very confident he will not support his son. That itself shows that he is always with the Congress. Walanka will not support his father. Yeah, Walanka also has told. Very categorically she also has told. She will not support her father. She will work for the Congress party. Henceforth, there will be no entry for people who have left the party. For example, Churchill. Can you endorse that? Yeah. High command. Or is it only politically expedient? When you need them, you let them come. No. Rahulji has very categorically mentioned it earlier. What do you think? In the Jaipur convention. Very categorically. Deserters will not be allowed. Yeah. Again. पर्रीकारानच मायनिंग बंद केला. ताणें गोंयकारांची माफी मागची म्हूण खासदार शांताराम नायक मागता. शांताराम नायकान खासा दर्जाचे मागणेचोय विशय काडलो. The first culprit is the Goa government, and Goa government should therefore apologize to the public and saying that yes, we have done wrong. Let us sit together and try to solve it. Special statusaचो आश्वासन दिल्ले म्हणटा पळय तें बरोबर न्ही. I tell you why I am telling you this. Special status was misinterpreted because special status was referring to package under special category. There is nothing called special status in the Constitution of India. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टांत ब्रेस्तारा सुनावणेक येता. मायनिंगांतले जाळवंडार गोंयांत मायनिंगाचें कॅपिंग टप्प्यान करचें म्हूण सुप्रीम कोर्टाक सुचोवंक सोदतात. सुप्रीम कोर्टाच्या कॅपिंग कमिटीन गोंयच्या मायनिंगाचेर वर्साक 20 मिलियन टनाची मर्यादा घालची म्हूण शिफारस केल्या. मायनिंग कॉर्पोरेशना वरवीं सरकारान मायनिंग करचें म्हणूनय अहवालांत सुचयलां. कोर्ट मायनिंग सुरू करपाक दितलें अशी मायनिंगांतल्या जाळवंडारांक आस्त आसा. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले कॅपिंग कमिटीन सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिला. गोंयचे मिनाचो सांठो लक्षांत धरून कमिटीन गोंयान वर्साक 20 मिलियन टन मेरेन मीन काडपाची मर्यादा घातल्या. हो रिपोर्ट मतीन दवरून गोंयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्ट कितें तो निकाल दितले. खणींचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांची रिणां मतीन दवरची म्हूण मायनिंगांतले जाळवंडार कोर्टा मुखार मुद्दो काडटले. सुप्रीम कोर्टान जर कॅपिंग कमिटीचो सल्लो मतीन दवरून निर्णय दिलो जाल्यार मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्या लोकांक आपली रिणां फारीक करपाक बरीच कास्तीक जातली. ताका लागून मायनिंगाचें कॅपिंग टप्प्यान करचें म्हूण सुप्रीम कोर्टाक विनवणी करपाचें जाळवणदारांनी थारायलां. तशें जाल्यार मायनिंग बंदी उपरांत रीण भरवण जाल्ल्यांक मातशी थाकाय मेळटली. कर्नाटकांतल्या मायनिंग केसीच्या निकाला प्रमाण सुप्रीम कोर्ट गोंयचे मायनिंग केसीचेर निकाल दितले अशी आस्त मायनिंगांतले जाळवणदार बाळगून आसात. गट अ ज्या मायनीचेर बेकायदेशीर गजाल ना वा कमीत कमी बेकायदेशीर गजाली. गट ब लीज वाठारा भायर 10% मेरेन बेकायदेशीर मायनिंग दिसला आनी थारावन दिल्ल्या लीज वाठाराचे 15% मेरेन डंप मेळ्ळ्यात. गट क कसलेच नियंत्रण नासतना बेकायदेशीर मायनिंग चलताल्यो त्यो खणी सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्ल्यो. जुईज सुरिंदर सिंग निजार बिरेस्तारा ग्रीन ट्रिब्युनलाचेर येतलो. सरकार आनी मायनिंगांतल्या लोकांचे नजरेन कोर्टान सकारात्मक निकालाची तयारी दाखयली तरी मायनिंगाची मर्यादा कितली आसतली आनी ते केन्ना प्रत्यक्ष सुरू जावंक पावतले ताचेर गोंयच्या मायनिंगाचो फुडार थारतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊ एक वेवसायीक विसर.